disruption among boat transporters at Mormugao port and its adverse impact on the state economy. There is a widespread financial distress among local transporters, many of whom now have idle trucks and uncertain future due to awarding of transport contract to outsiders at Mormugao port. Transporter business support many livelihood, including driver, cleaner, puncture shop owners and mechanics. If this continues, Goa business will collapse. The step the government intend to take in this regard. Speaker sir, Mormugao Port Authority governed by the सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांमध्ये. Speaker sir, the Mormugao Port Authority governed by the Major Port Authority Act 2021. The state government has no direct jurisdiction on the internal functioning of the Mormugao Port Authority. However, the calling attention raised by the Honorable MLA is basically to deal with the transportation issue. Hence, we will take up by the central government at the appropriate platform with the Mormugao Port of Authority. Speaker sir, तांच्यांनी हे फुडें व्हरच्या पयलीं हांव मुद्दाम म्हणून सांगता की कन्सर्न बाब संकल्प आमोणकर हांच्यांनी विशय जो मांडला तांच्यांनी म्हाकाय सांगला थंयसरले वर्कर ताजे जे आसा पळय न्ही हे वर्कर तांचें काम वतलो हो भंय ताका जो क्रिएट जाला पळय न्ही तो आमी ऑलरेडी आय एम इन टच विथ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी जाता तितको बेगीन तेजो हो इशू रेज करून सोंपयता इशू. स्पीकर म्हाका उलोवपाक दी न्हू म्हाका स्पीकर सर जो म्हाका इज कॉलिंग अटेंशनाक रिप्लाय दिल्लो आसा हांव खरेंच आय एम सॅटिस्फायड विथ द रिपोर्ट एंड इट इज ट्रू जे एज पर आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आसा कित्याक इट इज गवर्न बाय मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी एक्ट 2021 बरोबर आसा स्पीकर सर बट मुद्दाम हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता स्पीकर सर कित्याक आयज ही परिस्थिती आमच्या मोर्मुगांव पोर्टान कित्याक लागून येयल्या कित्याक थंयसरलो जो बर्थ नंबर 10 आनी 11 आसा तो प्रायवेटायज जाल्लो आसा आनी हो प्रायवेटायज जाल्लेल्या कारणान हो जो डेल्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक प्रायवेट लिमिटेड म्हणून आसा तेणेन थंयसर ही सगळी जी ट्रान्सपोर्ट पयलीं बऱ्या भशेन चलतालो थंयसर सगळो प्रॉब्लम क्रिएट केलेलो आसा. आतां मुद्दाम सांगपाक सोदता स्पीकर सर जो डेल्टा म्हणून जो बर्थ थंयसर प्रायवेटायजेशन ताका दिल्लेलें आसा थंयसर तेणें कितें केलें आसा आमचे गोंयकारांचे ट्रक चलताले भितर हांव तुका भायलें उलयना भितर पोर्टान भितर शॉर्ट ट्रिपीक लागून ट्रक चलताले आनी सगळे आमचे गोंयकार तेंचे एसोसिएशन आसा ते एसोसिएशनाचे ट्रक चलताले आनी ते खरें 6 टायराचे ट्रक ते फक्त 10 टन कॅपॅसिटी तेंची थंयसर अशे ट्रक चलताले. आतां कितें केलां डेल्टा थंयसून भायले ट्रक हाडला तामिळनाडूचे हांव तुमकां मुद्दाम दाखोवपाक सोदता पळय ट्रकाचो पळय तामिळनाडू रजिस्ट्रेशन हे सगळे ट्रक आसा ते तामिळनाडू रजिस्ट्रेशन आसा आनी तामिळनाडूचे 12 टायराचे ट्रक हाडलेले आसा म्हळ्यार कॅरिंग कॅपॅसिटी 30 टनाची जे आमचे 1000 टन कंप्लीट करपाक लागून 100 ट्रक लागताले गोंयकारांचे वा 30 ट्रकान आपले काम कंप्लीट करता आनी गोंयकारांक ते बिझनस मेळना आनी थंयसर कितें जाल्लेलें आसा स्पीकर सर म्हाका मातसो हेजेर उलोवंक जाय कित्याक आतां तेंचे रजिस्ट्रेशन जे आसा तामिळनाडूचे ते आतां गोंयचे रजिस्ट्रेशन जाल्लेलें आसा. हांवें रिक्वेस्ट केलेलो कित्याक भायल्यो गाडयो येवन तुमी कशें रजिस्ट्रेशन करपाक दिता आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तो म्हणटा ईज ऑफ बिझनसाचेर आमी तांकां तो बिझनस करपाक दिवंक जाय दर ईज ऑफ बिझनसाचेर आमचे गोंयकारांचे लोकांचे पोटाचेर हाड येतले आनी जर आमकां भायल्या लोकांक जर तुमी बिझनस हाडून दितले जाल्यार हें म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो आसा. ते प्रमाणे फाटल्या दिसांनी हेड डेल्टान आमच्या थंयसर एकटो मनीस मोर्मुगांवचो मनीस एक्सपायर जालो तेचेर कंप्लेन फायल केलेली मोर्मुगांव पुलीस बुक शमील मोजम मागीर इनासा उलेकर आनी मोहम्मद खान हे सगळे कर्नाटकाचे यूपीचे कोण कित्याक लागून बुक केले कित्याक तेंच्यांनी फॉर्ज केलेलो व्हेकल रजिस्ट्रेशन फॉर फोकलिफ्ट म्हळ्यार भितर मशिनरी चलता पळय तेंचेरूय जे रजिस्ट्रेशन आसा ते भायले एक रजिस्ट्रेशन करता आनी डुप्लिकेट गाडयो हाडटा आनी भितर व्हरता एमपीएन. आतां एमपीएन म्हणटा हायली सेक्युरेटेड एरिया थंयसर सीआयएसएफाचे लोक आसता सगळे आसता तरी पासून ही कंपनी डेल्टा आसा ती फॉर्ज करता आनी हेंचेर जो पळय हो तेजो हे आसा स्टेटमेंट आसा आनी मागीर एफआयआर तेंचेर फायल जाली. एफआयआर फायल जाल्या उपरांत अजून पर्यंत कसलेंच एक्शन जालें ना. ही एफआयआर फायल जाल्लेली आसा इन द डेट आसा ती 7 एप्रील 2025 ह्या सगळ्या लोकांचेर एफआयआर फायल जाल्लेली आसा. अजून पर्यंत जे मनशान जी डुप्लिकेट नंबर प्लेट लावन ते मशिनरी भितर येयलेले आसा तेंचेर अजून जावना आनी आमच्या गोंयकारांच्या पोटाचेर हाड येता तेज्या लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टराक कितें खरो तो एक सेन्सिटीव इश्यू आसा
आणि जे आता ह्यो गाडयो भितर चलता पोर्टात त्यांचो आता प्लॅन आसा जुवारी एग्रो केमिकल जे थंयसर युरिया आणि पोटॅश आमचे लोकल लोक चलयता थंयसरूय आता ह्यो डेल्टाच्यो गाडयो आता आमचे पोर्टांसून जुवारी आनी बिल्ला थंयसर व्हरपाचो हेंचो प्लॅन चालू आसता हांव मागता ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन हे जावपाक दिवचे न्हू म्हणून आणि त्याच प्रमाणे स्पीकर सर मानाधीक मेंबराक हांवें जेन्ना सांगलां हांवें इंटरव्यून करता म्हणून ओके म्हाका थोडोसो वेळ दिवचो कारण सीओपी मिनिस्टर आनी एमपी ह्या दोगांय कडेन डिस्कस करून कारण इशू it is not only with that it is a issue with all other departments आसा हांव एकदा इंटरव्यून करता आनी इशू रिजॉल्व करता तर मातशें प्लीज सर तो लास्ट टायमचो इशू तुमकां खबर आसा वुडन चिप्साचो कितें जालो तो मंगळूर आणि जयगड पोर्ट रेग्युलेशन्स आर मेंडेटिंग लोकल प्रिफरन्स इन ट्रान्सपोर्ट हे सेम आसा एमपीए लागता पूण थंय तांणी घाल्या की लोकल ट्रान्सपोर्टर आसूंक जाय आनी स्पीकर सर ही जी मोनोपोली जाल्या पळय ना आतां कितें जालां एमपीएन 10 ट्रान्सपोर्टर आहा हांवूय थंय गेल्लो तेन्ना म्हाका सांगिल्लें की एक वेंकटेश्वरा ट्रान्सपोर्ट म्हणून आहा गुलबर्गाचो तो 90% ट्रान्सपोर्ट ताणें कॉर्नर केल्लो आहा आनी व्हडल्यो ह्यो हाडून आनी हे जे तुमी लीव एंड लायसन्स केला पळय तातूंत सगळे गोंयकार सगळे ट्रान्सपोर्टेशनान आशिल्ले गोंयकार फ्रॉम पेडणें सादी रेंव हाडपी सगळे कवर जातले ते तुमी बंद करा समथींग यू हॅव टू डू स्पीकर सर नाजाल्यार आमचो स्थानीक ट्रान्सपोर्टेशन करपी मनीस मेलो हे लीव एंड लायसन्स ते तुमी अलाव केला पळय रजिस्टर करपाक ताजेर हांव मागता की विचार जावचो मुखेलमंत्र्यान मातशें हाजेर विचार करचे स्पीकर सर स्पीकर सर नॉट ओन्ली दॅट आमी पयलीं झगडटाले तेंकडे कितें म्हणून आमगे ट्रक जे जेन्ना तेंगे आशिल्ले तेन्ना वी वीश टू फायट विथ देम आमगे सालसेती तूं ट्रक घाले म्हण ते घावन आहले in spite of that we will support them because why ultimately आमी ते सगळे गोंयकार we will support them हांव कित्याक रेस करता because आमी सदांच इवन सगळे ट्रान्सपोर्टेशन चलता गोंयांत थिंग कितें करता लोक स्थानीक लोक आता म्हणटा आपणागले गाडी चलपा जाय दुसरी चलपा जायनाय बट दुसरी गाडयो आमगेल्या वाठारांतले वयतात आमगेल्या हितूंतले वयतात बट इरिस्पेक्टीव मेकॅनिझम करता तोय थिंग इनकॉर्पोरेट कर गिव एवरीबडी अ चान्स इन दॅट थिंग डू इट तें जावपाकूच जाय कित्याक ते भायले ट्रक येवन हिंग आमगे बिझनेस व्हरप हें सारकें न्ही सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर इश्यू अशें आहा की आमी पयर एक कॉलिंग अटेंशन प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन डिस्कस केलें हाव मायनिंग हेज स्टार्टेड आउटसायड कंपनीज आर कमिंग एंड गोवन्स आर थ्रोन आउट खास करून तो एकलो शैतान के कायतान म्हणलो वेदांता मायन चलयता आज जे 84 वर्कर्स हॅव बीन रिट्रेंच्ड when there is a court case pending. And this issue today is because the MPA is become a state within the state of Goa. We can see Daji Bab, several statements or Sankar they have made ki bito ek gate gatlya ani kitli birant म्हणजे what is this emergency and they are in the state of Goa tumgele engine aha आणि itli dadagir padkotai why are they doing it there must be a reason for them also to do this. This was not happening in the state of Goa before. So what is the reason why जे गोंयकाराक खास करून आमी जेन्ना संविधान बचाव अभियान मुर्मुगांव गेल्ले त्या वेळार लोकांलो हे प्रश्न की लोकल लोकांक थिंगा टेररायज केले नुस्तेकारां त्रास जाता कोळसो हावप आमी कोळसो आनी सगळे हावप आमी आनी तेंक जाय ती दादागीर कोताय हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्री क्लियर कट अश्युरन्स दिवपाक जाय की कितको तूं प्रोटेक्ट करतलो बिकॉज आज इतले सगळे इन्स्टिट्यूट येताय NIT येयली मायनिंग पॉलिसीचे गोंयकाराक कितको तूं प्रोटेक्ट करतलो डू यू आर सेइंग योर आन्सर सेज यू डोंट हॅव एनी अथॉरिटी सो दिस इज अ स्टेट विदिन द स्टेट हाऊ विल यू प्रोटेक्ट एंड व्हाय आर दे डूइंग दिस दादागिरी यू मस्ट नो द रीजन consistently this is happening why can't people enter block kotay access traditional ye block kotay and what is the government doing there must be some reason. स्पीकर सर हांवें मानाधीक आमदाराक उत्तर दिता आसतना सांगलां की आय एम इन टच विथ द सेंट्रल मिनिस्टर म्हणजे थोड्या दिसाच्या भितर हो इश्यू रिजॉल्व करता म्हटलां आनी हांव वे आउट काडटा आनी आमचे स्थानीक ट्रक किंवा बाकी स्थानिकांचो विशय हो MPA रिलेटेड जो आसा पळय न्ही हो जाता तितके बेगीन हो विशय सोडयता. कार्लोस पेरेरा